हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे ना सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. सो आयज हांव तुमकडे शेअर करतले पयच्या ब्लॉगान हाटल्या दिसा ब्लॉगान मडगांव गेलोली तेन्ना सांगलेले मॅफिक बरो व्हडलो फडको घालता आनी कितें मॅफिकान बरो व्हडलो एक्सपेन्सिव गिफ्ट घेता म्हणून. सो मॅफिन म्हाका कितें गिफ्ट दिला त्या ब्लॉगान तुमकां दिसतलो मुखार न्हू एंडाक नाजाल्यार बिटवीन घालतले खबर ना खूंय घालता ते. सो आख्खो ब्लॉग चोवपाक विसरो नाका. ओके, स्किप करून चोय नाका. प्लस हांवें मडगांव कोहली शॉपिंग केलं कितें केलं ते सगळे तुमकडे आयच्या ब्लॉगान हांव शेअर करतले. तेच भाशेन न्हू ह्या दिसांनी म्हाका कमेंट्स येताले, टायम मेळटा जाल्यार हांव रिप्लाय दिताले, नाजाल्यार हांव जस्ट हार्ट दिताले आनी थिंगचे थिंगा हें करताले. सो म्हाका टायम हें जायना आहलो, पावना आहलो कसो करपाक दोन्ही एडजस्ट जावपाक म्हाका रिप्लाय बी करपाक. तशें खूब जाणांचे मतीन बी आसतले न्हू हे कमेंट्साचे रिलेटेड. सो आयज हांव ते पयलीं कमेंट्स आन्सर करता तुमकां. ते हाय ते फर्स्ट 5 कमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट कमेंट आहलो तो एक कमेंट येयलो म्हाका आगोंदा खोली क्रॉसा कडेन वचपाक वाट कशी काय म्हणून. सो थिंगा गुगल मारीत जाल्यार आगोंदा होली क्रॉस म्हणत जाल्यार काय येयना. सो आगोंदा मेन चर्च म्हणून सर्च मारा तुम्ही. मेन चर्च हा पळय, चर्ची कडेन पावले उपरांत रायटाकूय वाट हा लेफ्टाकूय वाट हा. तुम्ही लेफ्ट हात तो रोड घेया, स्ट्रेट वचा, स्ट्रेट थिंगा तुमकां तो क्रॉस मेळटलो. ओके, हे आहलोले माझे 5 क्वेश्चन जे म्हाका दिसलोले आन्सर करूंक अशें. आतां तुमकां दाखयता मारगांव कितें शॉपिंग केलो. सो मारगांव हांवें गेलोले छाई पिठो वासाचो आमगे काबार जाल्लो. सो तो मागीर आमी गेले बाबाक सँडल्स फर्स्ट स्कूल. तेंगे स्कूलां आतां सँडल्स जातो न्हू ब्लॅक कलरूच सांगताय न्हू ती घाल म्हणून. सो ब्लॅक कलरू घेयले तेका आमी. तेचे हे पाटी अशें घेयला सदां न्हू तेका हांव अशें घेतालें 2 हातेच घेतालें. हांवें हे पाटी 2 हाते घेवन अशें मोदें बी लायन आहा पळय तसली घेयला. म्हाका बरे दिसले ते. म्हाका रेट विचारीत जाल्यार म्हाका खरें सांगत तुमकां म्हाका रेटीचो आत्तो पत्तो कांय उगडास ना. जर त्या दिसान सगळे बोबाव जालो. सो तेका लागून रेटी म्हाका उगडास ना. आनी मागीर ते गेला रेनकोट. ओके, सो रेनकोट केन्ना केन्ना स्कुटरीचेर बी हाडटलो आनी पयलींचो रेनकोट आहलो तो चोडून धाकटो जाता तेका आतां सामको जावपा ना. गेले फाटी धाकटो जातालो. मोस्टली आमी कारान वयतली बट केन्ना बी गेली जाल्यार रेनकोट व्हडलो आहा आनी बरो दाट आहा. 950 कितें सांगलो तेणे आनी डॅडीन 600 म्हणलोलो पूण 800 लास्टाक आमी तेका 800 घेयला. ओके, सो आनी हांव व्हेरी एक्सायटेड आहलो त्या दिसा तुमकां हांव शेअर करपाक. आतां शेअर करता हांवें मॅफिक कडसून म्हाका कितें गिफ्ट मेळ्ळो तो. सो ऑल आर रेडी टू सी द गिफ्ट. सो हियर इज द गिफ्ट. येस, इट्स अ रिंग. उल्हासा कडसून घेयला. सो आनी तेणी म्हाका बरे बॅगां घालून दिलोली. सो ह्या पावच्यान घालून दिलोली. ह्या पावच्यान घायलेले आनी हो पावच तेणी ह्या बॅगां घालून दिलोली. उल्हास मारगांव. ओके, आनी तेगे रिसीट आनी हे बॅग तेणी म्हाका कॉम्प्लिमेंटरी दिला. हे बॅग तेणी म्हाका कॉम्प्लिमेंटरी दिला. ओके, बरे व्हडले हा ते आनी पिंकूय न्हू बरे हा. सो आतां सांगत हांव गिफ्ट दिला तो कित्याक दिला आनी कितें ते एक्झॅक्टली ते स्टोरी तेगे बिहायंड दॅट स्टोरी. गिफ्टाची स्टोरी म्हणल्यार म्हाका न्हू हे रिंग हा न्हू वेडिंग रिंग. चोय तुमी कितू लूज जाता तें, सारकें लूज जाता आनी एक पाटी अशें देंवता तें. ओके, सो तेका लागून हांव एक रिंग घालतालें ते दुसरी रिंग घालतालें पळय ते ती एका हें जावपाक. आनी म्हाजी एंगेजमेंट रिंग आहा पळय ती म्हाका जायना, साप जायना घालपाक ट्राय केली दुखोता बोट. सो ती घालूं मेळना. सो हांवें म्हणलें म्हाका एक रिंग जाय. एक पाटी तुमगे बोट दुबय बी वसत जाल्यार म्हाका एक रिंग हाड म्हणून. सो एक पाटी बोट बाय दुबय वसोन आहलोली. मागीर ते थिंगा टॉपिक काबार जालें जाल्यार आतां नाका आसती म्हाका मम्मीगे रिंग हिंगे रिंग आहा न्हू ती घालता तेजे वयल्यान. सो ती एडजस्ट जावपा लागोलें. सो ह्या वर्सा मॅफी एनिवर्सरीक ना.
ऑगस्टान आमगे एनिवर्सरी मागीर सद्दां न्हू अशें पावसानूच मेळटाले हे पावसानू तेगे जाताले कॉन्ट्रॅक्ट मोस्टली पावसानू हे जातालो मेवता तेका सो ऑगस्टान तो ना सो म्हाका आपूण तुका गिफ्ट दिता तुका जाय ती चूज कर म्हाका न्हू आनी एक चूज केलेली व्हडली ती न्हू चड म्हारग आहलोली चड न्हू 68 कितें आहलोली आनी ती डेली युजाची नाहलोली आनी ते सांगत तुमकां ती डेली युजार नाहलोली सो मागीर हांवें ही चूज केली सो तुम्ही बॅक कॅमेराचेर दाखयता डिझायन तेगेली आता बोललोलो कसो दिसता आनी बहुत दिसता सो गाइस दिस इज माय गिफ्ट एनिवर्सरी गिफ्ट एंड जी हांवें एफी कडेन मागलेली ती सो आय एम सुपर एक्सायटेड आहलोले त्या दिसा तुमकडेन हे शेअर करपाक बट अशें कितें जालें की हांव तुमकडेन शेअर करपाक पावना वाटेक आमचे इन्सिडंट जालो ते इन्सिडंटान सगळे तेहेस नेहेस केले म्हणपाची गजाल आनी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जाली जे हांवें केन्ना म्हाजी चोवंकू ना काजरां आमगे 6 वर्सां जाली हांवें ती वस्तू चोवंकू ना अशी म्हणल्यार 6 वर्सां जाली काजरां म्हणल्यार गाडी चलोवपाक म्हाका 5 वर्सां जाली 5 वर्सान केन्ना म्हाका असले वस्तू म्हागे कडेन घडोवंक ना तेच घडली ती सो तेका लागून कितें तरी जाल्यार म्हाजो मूड ऑफ जाला दिसा तुमकडेन हांव शेअर करूंक पावना सो येस हांवें तुमकडेन शेअर केले दिस इज वॉट माय गिफ्ट आय एम सुपर एक्सायटेड आनी हांवें तेका सांगिल्लें हांव काडपा ना म्हणून तिच्या हात करून दवरतलें आनी म्हाका बरे दीस वता ती सो कोणाक कोणाक बहुत दिसोली डिझायन कोणाक बहुत दिसोली आनी म्हाका गिफ्ट एनिवर्सरी प्री एनिवर्सरी गिफ्ट मेळलो तो कोणाक बरोबर दिसलो सो तोय सांगा आनी आयचो व्लॉग हिंगा काबार कोता ओके म्हळ्यार आयचो व्लॉग एज सच नाहलोले धाकटेशें आहलोले सांगपा जाय आहलोलें कितें गेलेलें कितें केलेलें तें सो तुमकडेन शेअर केलें सगळें आनी जालें मागेलें आयचें हांव तुमकां मेळटा हाल्याच्या व्लॉगान टिल देन बाय